आ जाओ आ जाओ। एक बार छोड़ा अभी यहाँ काम करो ये कहता कि ये दाल का दाल लो सर दाल का म्हणजे आमकां खबर आसा गोवा सीख यूथ आसा पळय तेंच्यांनी एक बरो उपक्रम चलयलो आनी तेंच्यांनी पयले दिसा पासून लॉकडावनार 400 लोकांक जेवण दिवपाक कार्य सुरू केलें। आज जेंचे 24वो दीस ते कंटिन्युअस कार्य करता आनी जवळ जवळ ह्या वाठारांत गोंयभरांत 3,000 लोकांक ते जेवण दितात। ही गोष्ट जेन्ना आमकां समजली आमकां कळ्ळें आमकां घरा कडेन रावपाक जालें ना आनी आमी तेंचे कडेन संपर्क सादलो आनी तांकां आमी जाता तशी मदत करपाची ठरयली। आनी आमकां दिसलें की गोवा सीख यूथ आहा पळय तेजी प्रेरणा घेवन गोंयकारांनी अशें फुडें सरोन आपल्या पॅन्डेमिकान आपले परीन जितलें सहकार्य जाता तितकें करचें म्हणून फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर सगळे जाण आपले पोस्ट घालतात पूण खरें कार्य जें आसा पळय ह्या ग्रावंड लेवलार हेंचे कडसून आमी जाणून घेवपाक जाय आनी तेंचें एक एग्जाम्पल जेन्ना लीड केल्लें आसा तें एग्जाम्पल आमी फॉलो करपाक जाय। ह्या हेतून आमी तांकां सहकार्य केलें आनी आमचे कडेन कितें डोनेशन जाता 1 किलो 2 किलो सुद्दां आसता जाल्यार आमी तांकां थंयचे व्हरून दिवपाचें। आमचे कडेन इतले पर्यंत जाता तें आमी कितें केलां आनी लोकांक आमी अपील करता परवरच्या वाठारांत खास करून जितले पंच मेंबर आसा पॉलिटिकल पार्टीज आसा आपले मतभेद विसरून ह्या सारकिल्या संस्थेक मदत करची सढळ असते आनी आपले कडेन फिजिकल हेल्प जाता जाल्यार वाडपाक जावं लेबर जाता जाल्यार आमी तेंचे कडेन मदत करपी उखल दवर कितें काम आहा तें करचें आनी मदत कार्य करून एक समाजाक आपलो हातभार लावचो ह्या कठीण काळांत इतलेंच सांगपाचें आसा।